उदय पेडणेकर उदय पेडणेकर काणकोणच्यान आयिल्लो आसा. मागे चेड्यान न्याय मेळपा जाय म्हणून आयिल्लो हांगा. आनी पयलीं आयिल्लो तेन्ना कितें जालें, मदीं आमी तारा केरकर मेळ्ळी. तारा केरकरान आमकां काणकोण यो म्हणून सांगलें. काणकोण आपूण सकाळीं येता म्हणून सांगलें दुसरे दीस. थंय गेल्लो. थंय वयतकीर तेणी सगळें तेंचे वाटेन आमकां उलोवन दाखोवपाक लागली ती. तेमी तुमकां ते हांगा एक रिपोर्टरान आमी नांव घेतलें. ते नांव घेतले कारणान तेणी म्हणून 10 लाखां तुजेर केस घातलो म्हणून सांगून तेणी म्हाका. आनी तेजे नंतर आनी एक तेजे बापायन तुजेर केस घातलो, तेजे प्रॉपर्टी लागून तुमी झगडटा म्हण. आतां तूं कितें करता काय म्हणपा लागले. तो म्हणटा 10 लाखां केस घालता, तूं 10 लाख फारीक करता काय म्हणपा लागली. आनी तो म्हणटा बापायन केस घातल्या, तुमी कितें करता, तुमी केस फाटी घे नाजाल्यार एक फाटी घेवपाक चान्स आसा म्हणून सांगला. आमी मागीर भिवन केस फाटी घेता म्हणून सांगली. आनी मागीर थंय आमकां फाटी घेता म्हणून तेणी बरोवन दिला. कित्याक आनी तेंच्यान बरोवन दिला आमकां. आतां आसा आनी पोलिसान बी बरोवन दिला. आमचे कडेन तें लेटर आसा. ते लेटर घेवन आमी आयली मागीर घरा. आमकां मातसो इशू परत कितें जालें म्हूण सांगलें आतां. फक्त मागीर चेड्याक सोसायट केल्ले तेणी. सोसायट करता आसतना तेणी नोट बरोवन दवरलेले. ते नोट तेजे चेडवाच्या नांवान बरोवन दवरले. चेडवा नांवार चेडवा सुनील मुर्गा सुनील पैंगीणकर. हेका लागून तेणी हें केलां, तेमकां धमकी दिला. आनी आमकां कोणाक सोडना म्हणून सांगलें तेणी. अशें म्हणून तेणी धमकी दिल्ली. आनी तेंचें नांव आसा आनी ते रिपोर्ट हें बरोवन नोट बरोवन दवरले. आनी ओरिजिनल नोट आसा तो चेड्यान बरयल्लो तो पोलीस स्टेशनार आसा. तेणी पोलिसांनी व्हेल्लो. आनी तुका ओरिजिनल ना, नुस्तें डुप्लिकेट आसा. काहीच फाटी घे कोणी सांगले तुम्ही? ते आमी गेले तेन्ना तारा केरकर पावले. तारा केरकर कशें येयले केसी? तारा केरकर आमी आझाद मैदानाचेर येयले तेन्ना आयले तेन्ना आमकां म्हणपाक लागले तुमकां हिंग कोणी आपयला, आपला नंबर तुमी कोणा कडेन घेवप ना आसलें, आपूण सॉल्व करता आसलें काणकोण अशें म्हणपाक लागले. आनी हिंच्यान PIआक फोन केलो आनी PIआन तेका सांगलें. आनी मागीर ते म्हणपाक लागले तेगे तें कितें आहा तें आपल्याचें हेजेर हें करनाका, वायरल करनाका. आपूण तेतून येना, तेणी कितें सायन मारला आनी सगळें हें करून येयला आनी त्या भानगडे तूं पडनाका. आनी एक रिपोर्टर कॅथलीक बायल येयल्ली तिकाय बी सांगलें तुयी बी घेयनाका आनी इतल्यार बंद करा म्हण. कोणे सांगले घेनाका? तारा केरकर हाले रिपोर्टराक घेनाका अशें म्हणून. आनी तुमी कितें केस फाटल्यान घेतली आतां? आमी फाटल्यान म्हळ्यार तेमी फाटल्यान घेतलें ना, फक्त कितें तेमी आमकां थंय मातशें भिवयलें. म्हळ्यार रिपोर्टरान नांव घेतलें म्हण तेणी 10 लाखाची हें केलां. आनी कोणाचें नांव घेतलें हांगा? आमी रिपोर्टराचें नांव घेतलें काणकोणचो तो. पूण ते पयली फाटी घेतलें. पूण आतां तेजें नांव कितें घेतलेलें? तेजें नांव कितें तरी घेतलें. त्या नांवा लागून तेमी तें लफडी केलें. ना नांव घेतलेलें कित्याक तेमी तेजें? तेजें नांव घेतलें. आमी चेड्याक मान आमी गळा काडलें म्हण तो म्हणटा म्हण. तो रिपोर्टरान रिपोर्ट केल्लें. रिपोर्टरान सांगलें आमकां, पोलीस स्टेशनाक कोणाक सांगलें. त्या मनशान आमकां सांगलें. मागीर आमी येवन थंय आमी सांगलें. म्हणटकीर तेणी आपलें नांव हिंगा आमकां नांव सांगलें. म्हणटकीर आमी नांव सांगलें. तेणी तें नांव हें करतकीर आमचे 10 लाखाची केस हें केली. 10 लाखाची केस तुमचेर केली. ते कोणे केल्लें? रिपोर्टर. तारा केरकरान सांगलें आमकां. कोणूच सांगलें ना, फक्त तारा केरकर. हें सगळें सांगलें तारा केरकर. कोणूच सांगलें ना आमकां. तुमी भिवन केस फाटल्यान घेतली. मागीर आमी कितें करतलीं अशें मागीर आमी दोगांच गोवयला आनी आमकां कशें. आनी आयज कित्याक येयले तर तुमी? आज आमी हेका लागून आयिल्ले कित्याक आमगे तेमी रिपोर्ट बरोवन दिला आमकां दोगांनी, पोलिसांनी आनी चेडवान. ते हेजी ना, आमची न्याय करून बरयल्लो आहा. तेका लागून हें मुखार सारकें न्ही अशें म्हण आमी आतां हें परत येयल्ली. आणि केस खंयची फाटी पयली गेल्ली ती फाटी घेतली तुमी? ना फाटी कांय घेवंक ना. तेणी आमकां फक्त बरोवन दिला. बरोवन दिल्लें. ओके. केस फाटी काय? मागे चेडो वचपान जाला पूण कितें तेजी कांयच न्याय केल्लो ना. अजुनूय न्याय ना. पूण चेडवा वाटेन न्याय दिता पूण आमचे वाटेन न्याय ना अशें जाल्लें आहा. तुमकां आतां ती न्याय जाय तिजी सुसायड नोटार कितें आहा तेजेर? हय कशी जाला तें आमकां न्याय जाय. कित्याक आमकां पॉलिटिक्सान अशें तरेन केलो. मागीर चेड्याक कसली धमकी दिली. आज तेका दिली, फाल्यां आमकां दितले. मागीर चेडो भिवपी न्ही, केन्ना भिवपी न्ही. मागीर चेडो इतलो मागीर मागत भुरगो केन्नाच आमकां अन्न वचना सर, खरें अन्न वचना असं आसा. मागीर जेवण करून म्हाका घालता. म्हाज्या चेड्या कडेन भितर वचपा जायना, कामां वयता. खरें कामां वयता पूण काम करूंक सुद्दां मन येना सर. म्हाका एकटो भुरगो. तुमकां दिसतलें हांव रडोन जायत. मागीर एक भुरगो 28 वर्सांचो म्हाका पोसतालो सर. म्हाका कोण ना सर, आदार कोणाचो ना.
पडना जाल्यार पण तेजी चेड्या मेला पळय पडना सर आमकां आनी कसलो आतां इतलो गळपास केलो इतले केले इतले रिपोर्टर एक दिसा ताका पेपरार घाल्या तो आनी कितें केन्ना ना सर पोलिसांनी कितें म्हणलें तर आता पुलिसान आमकां सद्याक कांय सांगली ना फक्त तारा केरकरान येवन आमकां हे इतलें हें केलां आनी तेतूंतल्यान मोकळें केलां जाल्यार तारा केरकराचे कार तयार तेजे सायड घेता तेमचे वाटेन आसतें तेमचे वाटेन आसा म्हणून म्हाका तेणी तशें केलें न्ही नाजाल्यार आतां हांव म्हाजे वाटेन आसलें तें हांव हिंगा आयिल्लें तें म्हाका हिंगा मेळिल्लें तेणी म्हाजे वाटेन रावप आसलें तेणी थंय वचोन हांव वयचे पयलीं भितर वचोन सारकें त्या भाशेन कितें केलें मागीर तेणी म्हाका मातसो भायर चल म्हणपाक लागलें भायर चल म्हणलें भायर वयचे पयलीं म्हाका आमचे कितें तरी आन्सर केलो म्हळ्यार आमगे केस रजिस्टर अजून कितें जालें ना अशें म्हणटरें एक कांय आयकून घेतलें ना मागीर हांवें कितें म्हणलें बाबा म्हणलें आमी उठून या हें गोलमाल करपाक हाडलां आमकां हें सारकें न्ही मागीर म्हागे घोवान ताका उतर कितें दिलें तूं इतले पयसल्यान खर्च करून तूं कितें आयलें कितें करपाक आयला म्हणून म्हागे घोवान ताका दिलें कोणाक तारा केलें हांवें म्हणलेलें तें कित्याक तूं तेमचे वाटेन सगळें उलोवन दाखयता सगळें त्या सायडीन उलोवन दाखयता आमकां न्याय दिवपाक आयलो नासलो ना तूं तशें म्हूण हांवें उलोवन दाखयलें ताका ती म्हणपा लागली तूं कितें करता तुजेर आतां दोन केस आसात म्हणपा लागली ती आतां तो तुजेर 10 लाखाची केस घालता आतां तूं कितें करता हे तर फुडें घेतल्यार तो ते 10 लाखाची केस घालता म्हणटा अशें म्हण तेणें सांगलें म्हाका आनी तेजे बापायन आनी एक केस घातला म्हणल्यार तेमच्या जाग्यार आमी झगडटा आमी केन्ना झगडना तेगे अशें म्हणटा कितें करता काय मागीर चेडो भायर पडलो तेन्ना आमकां पयशे दिता म्हणून सांगलें तेणी आमकां पयशे नाका म्हणून सांगलें आमकां पयशाचेर आमी भुरग्यां लानावड केलें ना आनी पॉलिटिक्साच्या हेजेर हांवें भुरग्यां लानावड केलें ना सर हांव लोकांक खूब मूद भरून हांवें करतालें रमेश तवडकर आसा सभापती रमेश तवडकर आहा तेजी दारांतल्यान कामां वयताले तें खबर आसतली हांव मिना कोण ते लुसी हांचेर काम करताले राज सिंगागेर काम करताले प्रदीप सिंगागेर काम करताले खूब मूद भरून हांवें म्हाज्या भुरग्यां लानावड केलें सर खूब मूद भरून लानावड आतां पळोवपाक गेलें चेडवान मागीर चेडो सामको उडयलो चेडो सामको उडयलो मागीर भायरात निघून आपणान उडयलो तुमकां आतां कितें जाय केल्ली कितें जाय पुलिसी कोर्टान केस आमकां आतां न्याय जाय आमकां भुरगो गेलो आनी तेमी धमकी दिली चेड्यान सांगला आनी लेटरार बरयले बी नोट बरयले नोटाचेर बी आसा धमकी दिता म्हणजे पॉलिटिक्स पार्टी चेडो खंय काम करतालो तुमचो चेडो कुवेट आसलो पयलो कुवेट आसलो कुवेटच्यान येवन परत तेमी 2 म्हयन्यान परत हाडलो तो गेल्लो 2 म्हयने रावन परत 2 म्हयन्या भितर तेका परतून हाडले गव्हर्नमेंट जॉब दिता म्हणून सांगून गव्हर्नमेंट जॉब आनी फटींग कोणे हाडलो तो चेडवान हाडला मुर्गा पयलीं त्या चेडवान हाडला तो लग्न जालो लग्न जावता लास्ट टाइम तुम्ही म्हणले तुमकां एफआयआर बा मेळोंक नासले तुमकां एफआयआर आतां मेळ्ळ्या ना ना अजून मेळ्ळी अजून तुम्ही पुलीस स्टेशनार गेले लास्ट टाइम न्हू हय पयर गेल्ली थंय कितें जालें मागीर हेच गडबड जाता सगळं घुसपाक पुलिसान तेन्ना म्हणलेले तुमी एफआयआर जाल्यार एफआयआर दिता म्हणून सांगले मागीर ही गडबड जाल्ली मागीर ते एफआयआरीत नांव काडलां हे बरोवन हाडलें पुलीस स्टेशनार बरोवन हाडलें लेटर बरोवन कितें हाडल्या बोर्ड चेडवाले आणि चेडवान बरयला आनी हेजेर तारा केरकराची सिग्नेचर आसा तेणी कितें कितें बरयलें तो आपलो फ्रेंड म्हणून ते रजिस्ट्रेशन जाल्लें आसा तेणी तो बॉय फ्रेंड म्हणून कितें बरें आमकां इंग्लीश वाचपाक येना इंग्लीश वाचले नंतर हे कितें म्हणलें कळटा हे आमकां बरोवन दिला आमकां कांय कळना आनी हे सिग्नेचर हे पळय तुमकां कळना म्हणजे कितें इंग्लिशीन बरयलां इंग्लीश कळना आमकां उलोवपाक कळना बरोवपाक बी कळना सांगितलें मी तेन्ना आमकां तेन्ना आमकां तेणी वाचून सांगलें आमकां तें कळना आतां हे रॉंग बरोवन दिलें तेमी आमकां आतां कितें कितें रॉंग बरयलां तुमी कितें स्टॅम्प बीन कांयच ना बेश्टी करून दिली पळय हे मजबूत म्हणटा हे कोणे तारान दिला तारण नाही हे चेडवान बरयला चेडवा वाटेच बरयला आनी ते आमचे वाटेची पुलिसान बरयला आमकां कळना म्हणटा ते पुलिसान बरयला आनी तारान सायन मारला तारांची सायन खूब लोकांक सायन तुमकां कितें खबर ना हेजेर कितें बरयलां म्हणून तुमकां खबर ना आमकां वाचून सांगलें तेणी आमी तुमचे बद्दल कितें वाचून सांगलां तें सांग तुका कितें खबर आहा तें सांग कडेन आमी इंटरफेर जायना म्हणून अशें तेमी सांगू तोंडान सांगलें म्हाका इतलें खबर आसा ते हेजेर बरयलां तें आनी हेजेर सगळें आमचे वाटेन आमी सगळें मुद्दम केला अशें म्हणून बरयलां आनी तो फ्रेंड आसलो अशें म्हणून तेंचे चेडवान बरयलां हांवें ते कोणपणान धाडून दिले मागीर तेमी आमकां सांगलें वाचून अशें रे अशें तुमकां कोणाचेर डावट आहा ताका मारलो ना कोणाचेर डावट आहा आमकां फक्त चेडवा आनी बापूय तेमी धमकी दिली तेमी धमकी दिवन मागीर चेडो गेलो मागीर चेडो टॉयलेटीन गेल्या पसून बेतके भिवपा भुरगो आज असली इतली मोठी केली आमी ना कितें धमकी कित्याक दिली लग्न जायना म्हणून लग्न देर जालो सगळें जालें मागीर पसून धमकी आमकां खबर ना कित्याक ताका कामाक थिंच्यान हाडलें तेणी भायरसान तेन्ना मागीर कितें जालें तें आमकां खबर ना
सोसायटी नोटाचेर तें बरयलां की पॉलिटिक्स पार्टी आनी ती आमकां बापा चार पार्टी म्हणल्यार मम्मी आनी डॅडी किल करतले म्हणून बरयलें अशें म्हणून बरयलें लोकांक सांगलें आमी सांगता मम्मी आनी डॅडीक किल करता आनी तुमी आमी धमकी दिली गो मा म्हणटालो आनी सांगत ना आमकां काबार करता म्हणून सांगलें म्हणून आमकां दवरपाचें ना तें कोण काबार करता तेणी सांगलें म्हणून आमकां कोण दवरपाचें तेणी आनी कोण चेडो आनी बापूय चेडवालो चेडवालो बाप हय आनी ते आमकां कित्याक जालें तेमगेलें आमगे प्लॉटार न्ही चेड्या नांवार करपा लागला थंय बिल्डींग काडपा लागलें ओके तें काडून दिलां म्हणून थंयच्यान स्टार्ट तेमचो वाद ओके पण ते मेन ते सांगू ना मरे हय हे मेन रिजन हय ते चेडवा बापायन बिल्डींग काडटा म्हणून चेड्या नांवार जागो कर म्हणून सांगलें ओके आमी केन्ना नाका म्हणून सांगलें आमकां बिल्डींग नाका काय ना आमकां आसा तो पुरो म्हणून सांगलें थंयच्यान एमगे एक स्टार्ट जालें आणि पयर मागीर आझाद मैदानाचेर येवन हे पळय ते जाग्या लागून मी उलयल्ले तेन्ना तेणी आमचेर उलटी केशी घातलात आमी तेजे कडेन झगडटा म्हणून ओके जाग्या लागून हे डावरीचे कितें येयलेले डावरीचे बा कितें येयलेले इशू डावरी दोख बा घेवपाक अशें कितें येयलेले इशू ओके थँक्यू